बाबा आयसीटीटीक बोंडवड लेगाचे स्टेटस कितें आसा? तुम्ही आता पळयला आमचे बोंडवली पयले कशें आसले आनी आतां कितें जालां ती थिंगासर न्हू हिंगासर सारके क्रायम जाल्ली आहा कळ्ळें न्हू आनीक आमचे बोंडोचे थंय सदांच भरलेले आसताले. आतां तेका इंटरफेर जावपाक फकत WRD आनी कॉमिदादीकूच रायट आहा. हें विदावट तेंचे नॉलेजीक विदावट देर नॉलेज हिंगासर कोण तरी मनशान हिंगासर ते ओपन केले कळ्ळें न्हू. ती आमची पळय गेट पळय आहा ती गेटीक जागो आहा पोंच्यानल्यान वचपाक आनी वयल्यान तर एक रॉड घालीत न्हू ती गेट गुंडावपाक तशेंय करूंक जाता. कितें तरी हे दोन भाशेन तेणी केलेलें आहा कळ्ळें. आनी हें करून तेणें उदीक हे पावसाची तेणी पावस पडटालो न्हू पावसाचो तेणी एडवांटेज घेवन तेणी हें चालूच दवरलें उदीक ते तांकी भरोंकूच दिवंक ना. आनी हें म्हाका दिसता नायट टायम ते करताले कित्याक म्हाका त्या दिसा हांव गेल्लो थिंगासर त्या टायमार म्हाका थिंगा जाणटे सांगताले की रातचे चालू जाताले. आदले दिसा पासून तेणी उदीक सोडलां. आदले दिसा आमी गेलेले तेच्या आदले दिसा पासून तेणी उदीक सोडलां म्हूण सांगताले. आनी तेणी म्हाका ते माकी दायले उदकाचे आनी सारकें क्लियर गमता की तेंचें उदीक चालूच आसलें म्हणून. हे बरे व्हडले ऑफेन्स जावन आसा व्हडली कॉन्स्पायरसी कळ्ळें न्हू. आतां आमी पुलिसीकी गमयला कळ्ळें. पुलिसी कडेन हांव उलयलोलो आहा त्या दिसा पुलिसीकी गेल्लेले आमी प्लस आमी WRD ऑफिशलांकी हाडलेले प्लस हांव मिनिस्टरा कडेन उलयला मिनिस्टराकी आपयलोलो तोय येवपाचो जालो ते समाचार बरोबर. मात तेका एक मिटींग येयली तेरेपेन म्हणून तो तेजो पावंक ना. मात तेणें तेजे दुसऱ्या ऑफिशलांक धाडले आनीक तेणी तेंचो एक रिपोर्ट केलोलो आहा आनी फ्युचराक आतां कशें घोट करपाचें तें आतां तेंचे ते आतां रिपोर्ट दितले WRD कशें कितें आहा तें. आनी अशेंच खूब आदीं अशेंच ते थिंगासर टॅनंट जे आहा ते त्रास करताले. आनी त्या टायमार आमचो फादर आहलो आमचो एक आनी खुबशे लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांक घेवन आमचे बरे बरे आमचे गांवचे बरे चिंतपी तितून एकलो आतूर म्हणून आहलो मागीर तसो ओला मागीर एक एल्सा खुबशे सगळे नांव घेयना तुका हांव. मात हे लोकांनी न्हू ते सांबाळलेले. तेणी हायकोर्टान वचून ऑर्डर हाडून ती गेट बंद केल्ली आनी थिंगासर तितल्यान थिंगा खुबशे लोकांक आमचे स्वता येताय आनी लोक भिता थिंगा वचपाक आनी थोडे लोक मागीर वचना भिवन कळ्ळें. कोणी गेले जाल्यार ते मारूंक वता. आतां ते आमकां गमन येता आतां पळय लोक सांगूंक लागले. पयले कोण सांगनासले आतां लोक सांगता थिंगा घेत जाल्यार मारूंक भोंवता तेका लागून लोक वचनासले. आतां त्या दिसा आमी पळयलां तें सिट्युएशन व्हेरी बॅड जाल्लें आहा आनी थिंगासर देरेपेन थिंगासर आतां केंबे रोयले हे रोयले. आतां कोमितादीक तेजेर एक्शन घेवंक जाय कित्याक कोमिता तेजे ओनर तेणी एक्शन घेवंक जाय गमलें न्हू. आतां त्या दिसा एल्साय उलयलेलें हांव तेंय येयलें आमच्या बरोबर. तेणें तेंकां सांगलां की तुमी एक्शन घेया म्हणून आतांच एक्शन घेवंक जाय कित्याक मागीर एक्शन घेतलें मागीर फायदो ना. हें घडलां तेन्नाच तेणी रिपोर्ट घालूंक जाय रिटर्न थिंगा आसूंक जाय नाल्यार कितें जाता तूं जाणा कोर्टान मागीर एविडन्स मेवता कळ्ळें न्हू. तसलें जावंक उपकारो ना कळ्ळें. तशेंच आतां आयज हांवें हेका आपयलोलो आमचो हायड्रोलॉजिस्ट आमचो मनोज हेब्रमपूरकार. आयज हांव तेका सगळें मिटींग केल्या आनी तेका आयडिया केल्लें कशें करपाचें कितें करपाचें आनी तो जाणा. आनी WRDच्या ऑफिशला कडेन हांव उलयलां आनी आमी संडे इकरांक थिंगासर पत्ते वचपाक केला पळय पत्ते ह्या संडे कळ्ळें न्हू. तेकाय घेवन वयता हां मंडे फेस्त हांव संडे आमी वचपाक केला आनी सगळ्यांक आपयतलो कोमितादीक आपयतलो पंचायतीक आपयतलो कित्याक सगळे बाराबर हे जावंक जाय बाराबर एकठांय रावन करूंक जाय कळ्ळें न्हू. प्लस आमचे कोण शेतकार आहा तेंकां आपयतलो सगळ्यांक आपोवन थिंगासर वचोन तेणी तेंचें इन्स्पेक्शन करून दी कितें खंय करपाचें तें तेंचें कितें आयडिया आसलें तेणी दिवूं दी कळ्ळें न्हू. प्लस थिंगा एक उतारो आहा तो उतारो खरें म्हणल्यार त्या उताराक कोणाकूच रायट ना कोणाकूच. गव्हर्मेंटाक पासून तेतून इंटरफियर जातलो जाल्यार कॅबिनेट मिटिंगेन पास करचें पडटा कोणाकूच रायट ना कळ्ळें. WRD पासून करतले जाल्यार ते उतारे ते आदले पळय बांदलेले न्हू थोड्योच वस्तू आहा न्हू ते पंचायतीक रायट ना ते हात लावपाक आनी तेतून तेणी भितर हें केलेलें आहा घर बांदलेलें आहा कळ्ळें न्हू. घर बांदलें लायट गेल्ली आतां ही कोय गेल्ली ती आतां पंचायतीन हेचेर वेरीफाय करूंक जाय कळ्ळें न्हू. आनी त्या उताराक इंटरफियर जावंक जायना कित्याक उतारो तो म्हणजे कितें जेन्ना उदीक वयर पावंक उपकारना म्हणून तो उतारो करता. तुमच्या लेवलाक पासून उदीक पावलें न्हू मागीर ते उतारांतल्यान भायर वयता जाल्यार सारकें तर वयर टॉपाचेर पावन उदीक तर स्पील जावंक लागलें तो बांद केन्नाय मोडोंक शकता. तेका लागून आदल्यांनी ते इतले
तेंची इतले बरे चिंतप आहले की तो उतारो धरलो आनी त्या उताराचेर चडशी घर बांदली तो उतारो जर बंद जालो जाल्यार फाल्यां मागीर पती डेंजर आहा कळ्ळें न्हू असलें जावप कारण ना तेका लागून म्हाजे सायडीच्यान हांव फूल म्हाजें कॉपरेशन आहा सगळ्या लोकांची आयडिया घेतलो सगळ्यांची एडवायस घेवनूच म्हाका हें फुडें करपाचें मात हें आमी सोडपाचें ना आणि एक म्हणटा पळय ते टॅनंट्स म्हणटा खूप जाणांनी आम्ही त्यांना कव्हर करून गेले आमच्याकडे पासून त्यांना आर्ग्युमेंट केले हे टॅनंट्सूच आसात म्हणटा हे वाल बी हे करपाक तुमकां डावट दिसता पळय सगळे लोकांचे लोकांक खबर आहा सगल्यांक खबर आहा कळ्ळें न्हू आतां ते कोर्टान हाडलेल्या कारणान आमचें कितें उलोवपाक अशें जाणा तें सबज्युडीस जाता कळ्ळें न्हू लोकांक खबर आहा सगल्यांक खबर आहा आनी अशेंच आदी एक फावट खूब वर्सां आदीं न्हू तेणी ट्रेंच मारपाक केलो मोडपाक केल्लो कळ्ळें तेन्ना केसी जालेली आनी तेच मनीस म्हाजे हिसपान ह्या एका हितून इनवॉल्व आहा हें करपाक आनी अशें इंटरफिरन्स हे लोकां कडेन शॉप सारकें न्हू हे तांकां कितें दिसता फकाणां कशें दिसता हे व्हडलें आमच्या आख्ख्या गांवचें प्रॉब्लम हे आनी सगळ्या गांवच्या लोकांक हेजेर कल्चर आहा कळ्ळें न्हू आनी हांव तेंच्या फाटल्यान फुल्ली आसतलो म्हाका कशेंय कितेंय म्हाका करूंक पडलें न्हू तेंच्यार वचोंक पडलें जावं कितें पुलिसीक कितें करूंक जाय जावं सांगूंक जाय जावं टॅबलेटीच्या फाटल्यान फॉलोअप करूंक जाय फुडें कशें आतां हें प्रिवेंट करपाचें तें म्हाजे सायडीच्यान हांव करतलो बरें आनी सगळें मॅस कोणी केलाय इतलो सगळो मॅस जाला पळय आतां खबर आहा न्हू तें आतां तुमीच सांगलें न्हू कळ्ळें न्हू हें कोण करता तें कळ्ळें न्हू हें अशें जावप सारकें एका मनशाक लागून आख्खो गांव सफर जावंक ना कळ्ळें न्हू आनी हे अशें दादागिरी करूंक हांव दिवचो ना एटलिस्ट हांव असो अशें म्हाका आनी म्हाका कंप्लेन तर येयत जाल्यार हांव सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो कोणाच्यान थिंगा लोकांक एका मनशाक वयता तो हाडूंक जायना थिंगा लोक आमचे वयताले वारें घेवपाक आदी थिंगा खुबशे लोक वयताले आनी कोणाक एका मनशाक पासून ताका हाडयलो नंतर म्हाज्या फुड्यान कंप्लेन पावत जाल्यार हांव सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो कित्याक हांवें पुलिसीक पण सांगलां हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय कोणें केलां कितें तें केलां तें आमकां गमोवंक जाय आता मेन म्हणटा पळय शेतां केला पळय तो म्हणटा त्याचा पंचायत म्हणटाली आता सायडीचो बफर झोन आसा तो बफर झोनाचेर कोणाचो दोळो आहा म्हणून ह्या ते शेतां बितां करून पाड घालपाची चिंतला बी अशें दिसता तुमकां खंय शेतां रोयल्या म्हणटा तूं मेऱ्यो घालतात भितर त्यो मेऱ्यो लोकांनी केन्ना हांवें जाल्यार केन्ना पळोवंकूच ना कळ्ळें त्या हिसाब लोकांक विचारलेले त्या लोकांनी सगळ्यांक जाल्यार कोणेंच पळोवंक ना ती मेरी डायरेक्टली दिल्या कळ्ळें न्हू हे स्वता भरलेले आसता तो हे आनी तेंच्यान भायगोड जाताले आद त्या टायमार ते आदी पळय सिस्टम आहलो न्हू तसोच चलोवंक जावो पण आतां सगळो ड्राय जाला न्हू पळय आतां ट्राय जाला थिंगा न्हू 2 तोय आहा हे म्हणूचे तोय न्हू आनी थिंगा मागीर आनी एक तोय आहा सगळा माड्डीर म्हणून एक गांव आहा थिंगा एक तोय आहा हे उदीक त्या तोयान वयता आनी त्या उदीक त्या तोयानसान मागीर सगळे शेतांक वयता आनी हे पाट न्हू हांवें खूब त्रास काडून थिंगासर WRT मिनिस्टराक पासून थिंगा येयलो हांवें ते कडल्यान हांवें सगळे ते वाव बांदलेले उदकाचे उदीक वचपाक आदी उदीक ऑलमोस्ट 45 इयर्स जाली थिंगा वाव दिसतीच पडना आहले मागीर आमी ओल्ड प्लॅन काडलो आमी आदलो कॅडस्ट्रल प्लॅन काडून तेजेर ते वाव दाखयलेले आहले सेम तेज्या प्रमाणे आमी ते वाव बांदून आतां हांवें 4 म्हयने पासून उदीक पावयलां कळ्ळें न्हू फकत ह्या उदकाचे लोकांक शेतां रोवपाक कळ्ळें न्हू आतां म्हाजे सायडीच्यान फूल फॅसिलिटी हांव दिवंक सोदता लोकांक जाय तशी शेतां रोया आनी तुमी जाण एक पाट एनिमल्स येता आनी ती शेतां खाता ते पासून मॅश फेन्सिंग घालपाक पासून म्हाजें चालू आहा हांवें तांकां फ्री करून दिवपाक केला मॅश फेन्सिंग पासून घालपाक कित्याक गव्हर्मेंटाची सबसिडी येता प्लस वयर कितें घालपाचें ते पासून MLA फंडांतल्यान हांव घालपाक हांव ते पासून मिनिस्टरा कडेन उलयलो आनी तेणें म्हाका सांगलें तें जाता म्हणून करपाक ते पासून म्हाजी आतां फायली म्हाजी मूव जाल्ली आहा आणि एक म्हणटा ते बफर झोनान खंय तरी बिल्डर लॉबी हाडपाचो कितें यत्न बित्न चलता म्हणून अशें आयकूंक येता ते पळय आनी एक पाट न्हू हांव एक पाट गेल्लो थिंगासर असोच प्रेसाकूच घेवन गेल्लो आनी थिंगासर एकलो आतां म्हाका उगड आसना कोण तरी एकलो बिल्डर थिंगासर तेणें प्लॉट करपाक केल्ले थिंगासर वचून आमी ताका स्टॉप केल्लो कळ्ळें न्हू आनी आमकां नाका ती एरियेन कितेंच येयलेली कित्याक फाल्यां तर थिंगा घरां येयलीं तेंची फसां बापाय ती उदकान वयतली तेज्या आदी अशेंच थिंगासर गार्बेज उडयताले आमच्या टायमार सगळी घाण हाडून उडयताले आनी एनिमल्स हाडटाले मेलेली थिंगा उडयताले आनी तेजें तेल न्हू पावसान सगळें तेजें तेल ते उदकान देंवताले आनी आदी आमी न्हांवूंक वयताले न्हू तेन्ना तें तेल आमकां तें तेल लागतालें आनी गाय पडटाले लोकांक तेन्ना आमी तें बंद केल्लें आमच्या टायमार कळ्ळें न्हू आनी अशें
थिंगासोर आमकां ते लेखीक कितेंच इफेक्ट जाता तसलें आमकां थिंगा येयलेलें नाका. तो तूं कितें कंस्ट्रक्शन पळयता जाल्यार आमी बंद करतले. म्हाजे सायडीच्यान तरी हांव बंद करून उडयतलो आनी पंचायत सायडीच्यान मात तेणी हें बंद करपा आनी थिंगा परमिशन कोणाकूच दिवपाक ना. कित्याक ती काय स्लोप आहा उदकाक. हो जाला आतां करंट इन्सिडंट 2022 तुमी जशें बिल्डर्साचें म्हणिल्लें तशें बिल्डर्साचें येवपाचें 2022 तुमी हो इश्यू हायलायट केल्लो पळय पाट केल्लो लास्ट इयर आनी दिसान दिसता म्हाका तो हय 2021 दिसता म्हाका केल्लो हांवें. 22 तुमी एक प्रेस जायत घेतली घडी तेन्नाय केल्लो जायत घडी. सो अशें रिलेटेड आनी कितें इश्यूज आसा थंय वेगळे वेगळे मेन इश्यू म्हणटा तो वो आतां पळय सगल्या लोकांक गमता कोण आडयता कोण थिंगा लोकांक मारूंक भोंवता कोणें थिंगा मोडपाक केल्ले कोणाचो थिंगा इंट्रस्ट आहा कोणें थिंगा केमे घाल्ले कशें घालता खंय घालूंक जाता गमलें न्हू. ते सगळें दोळ्या मुखार आहा गमलें न्हू. आनी मामीन तेन्ना न्हू आदीं एक मामीन थिंगा एक हें केल्लो स्ट्रेंथन करपाक हो बांद. तेन्ना कितें जालें न्हू तेन्ना WRDची एक आमकां हे येयलेलो रिपोर्ट येयलेलो की तो बांद मोडपाक डेंजर आहा म्हणून आनी फरेत थिंगा सिपेज जाता. थोडी सिपेज जाता थिंगासर गमलें न्हू. आजुनूय जाता थोडी हादिली जातात गमलें न्हू. आतां ती सिपेज व्हडली जायना जावपाक तेन्ना मामीन एक प्रोजेक्ट पास केल्लो की ते उदकाच्या सायडीच्यान एक 4 मिटर हें घालपाक आमच्या वॉल कॉन्क्रीट वॉल घालपाक कित्याक उदीक सिपेज जायना जावपाक कळ्ळें न्हू. आनी वयल्यान मागीर ताका रेलिंग हाडलें ताका गाडी हाडली जाय तितले शेताक उदीक सोडपाक हें करपाक बरो सिस्टम केल्लो. तेन्ना ते पॉलिटिकली कितें तरी कोणाक लोकांक ते रॉंग गायडन्स केलें आनी तेन्ना ते आमच्या टायमार ते तेणी बंद उडयले. कित्याक तेणी ताका ह्या रिजर्वराक कितें आहा ही आतां आमची लेक आहा न्हू ताका टॅक्निकल ताका वर्ड आहा टँक म्हणून. टँक आतां कितें जाता थोडे सोजमले टांकी बांदता म्हणून कळ्ळें टँक बांदता म्हणल्यार ते कळ्ळें न्हू. आनी तेंकां ते मिसगायड केले कळ्ळें न्हू. मागीर हांवें म्हणलें पळय लोकांक जाय तशें जावंक जाय आमचें काम कितें लोकांक तर जाय जाल्यार करपाचें लोकांक नाका जाल्यार आसूं आमचें आता तू फुडाकार घेऊन ते वॉल परत बांधून घेतलो तू परत ती वॉलीची हांव लोकांक विचारूनच करतलो. ती आमची कमिटी आतां आसतली कॉम्युनिका सगळ्यांक मेळोन तेंकां विचारपाचें कशें करया कितें करया सगळ्यांक आयडिया घेवन फुडें वचपाचें तशें करता. सो ऑलरेडी वेटलँड डिक्लेअर जाल्लें आसा ताका इश्यू जालो आनी एनवायरमेंटाक इफेक्ट जातलो तितून तुमकां कितें सांगता पळय ते आतां वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जालां कळ्ळें न्हू. ते एक बरें काम जाल्लेलें आहा. आनी जेन्ना पळय अश्यो ही आतां आमची तोय आदल्यान जी बांदल्या न्हू ही तोय कितें करता न्हू आख्ख्या गांवांक पयल्या सद्या तुका त्यो एसी कशी ती थोडाय दिता. दुसरें कितें जाता असली लेकी आसत न्हू जाल्यार तुका मस्किटो ब्रिडींग जायना मस्किटो जावंक पावना कळ्ळें न्हू. प्लस आमच्यो बांय भरलेल्यो उरता कळ्ळें न्हू. माड झाडां ग्रिनरी बरी आसता कळ्ळें न्हू. प्लस बर्ड्स येता दुसऱ्या गांवची कळ्ळें न्हू. प्लस थोडी क्रोकोडायली आसता जावं खुबश्यो वस्तू थिंगासर येता न्हू. हें नॅचरल आमचें जें आहा न्हू तें डिस्ट्रॉय जावंक पारना कळ्ळें न्हू. ताका लागून ही चडांत चड गरजेची आदल्यांनी जें केलां आदल्या लोकांनी केलां तशेंच म्हाका हिंगासर धरलेलें जाय. कित्याक आतां आमच्यो पळय धडी आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पळोवची न्हू धडी आहा लेबल आहा. आतां शेतार वयता मनशान उदीक देंवता हें आतां फकाणाची न्हू ती आदल्या लोकांनी केला ती. आनी आदीं कितें मिशिनरी पण आसल्यो आदीं हे लोक हातींनी करताले. आतां ते पासून तो पळय बारला न्हू ते मातयेन ते गाड्यांनी बांदलेले आहा. ते हेजे आमचे जे बैलगाडे ते गाड्यांनी माती हाडून फातर हाडून तेणी हातींनी काम केल्लें आहा तें काम कळ्ळें. ते लोक तेन्नाचे झाड आसले ते करपाक कशें करपाचें आनी ते वेल्यू खबर आसलो त्या लोकांक. आतां कितें जालां आतां थोडे लोक इंट्रस्ट घालिना. आतां हांवें पळयलां हांवें ते भाव बांदून प्रोमेस केल्ल्याक खुबशे लोक आतां शेतार वयले एक फावट आनी अशें वाडत वचपाचें. प्लस तांकां फेसिलिटी बांदून हय धरपाक केल्ल्यो की खंय रोयता न्हू थिंगासरूच एक चुट्टाचें खंय शेड घालपाचें आनी तांकां इकपाक फेसिलिटी दिवपाच्यो म्हणजे परमनंट न्हू कोणाकूच नाल्यार पणजेचे हाडले आनी हिंगा इकले तशें न्हू. तुवें पळय रोयला तूं थिंगा बसांनी इक आयज तुवें रोयलें फाल्यां तेणें आपणाचे जर काडले फ्रुट्स काडले थिंगा बसांनी इक अशें आमी फेसिलिटी करपाक पासून सगळे आमी उलयलेले आहा न्हू. आनी आमकां जाय कितें बरें जाल्लें आनी अशें गांवांत जावप हें बरें न्हू. टुरिजम स्पॉट म्हणजे बरो जाता तो एक पळोवपाक वचत जाल्यार कितें आहा न्हू पळय व्हडले मायंडान खूब येता मात जें लोकांक जाय तशेंच करपाचें. लोकांक तर कितें जाय कित्याक पळय आतां टुरिजम स्पॉट म्हणलो तुवें पयल्या माय लेकीची
माय लेक न्हू आमचे हिंगा आमचे ते हिंगा बेंगलोर पळय आतां बेंगलोर आमी वयता पळय केन्नाय थिंगा एक लेक आहा पळय उटी लेक पळय ती लेक हांव फर्स्ट टायम गेला तेन्ना न्हू सारकी क्लीन आसली कमल्या न्हू आनी आमी थिंगा बोटींग करताले पळय मागीर थिंगा मिशिनरीची बोटींग करताले मोटर बोटी ती कितें ऑयल वत्ता न्हू आनी ते तुका लेकी पिळे जाता आनी थिंगासर कितें जालां तूं आतां ते लेक पयशे न्हू मागीर तुजो वद्द पावर रेबान वयतलो घाण जालेली आसा सारकी पळोवपाचीच ना तशें आमकां हिंगा जालेलें नाका तशें व्हडल्यो बोटी घाल्ल्यो आनी मागीर तेंचे ऑयली वत्ता आनी कोण ट्युरिस्ट येता आनी ते आमचे लेकीची वाट लागतली कित्याक ते सगळें पळोवंक जाय ते पळोवनूच स्टेप घेवंक जाय कळ्ळें न्हू थँक्यू